नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. सणा उत्सवा खातीर गोंय सरकार काडटलो नवी एसओपी. मुख्यमंत्री म्हणटा कोविडाक लागून अजूनय हुस्क्याची परिस्थिती. शिक्षक हायस्कूल स्टाफाचो दुसरो डोस जाल्या उपरांतूच स्कुलां सुरू करपाचेर विचार. वेळीचो आदलो आमदार काँग्रेसीत. वेळीत काँग्रेसीत खवदळ. झेडपी सरपंचाची काँग्रेस सोडपाची धमकी. गिरीश म्हणटा येतल्यांक आडावंक शकना. तिकेटीचो प्रस्न वेगळो. बीजेपीचो शिरोडेचो आदलो आमदार मंत्री महादेव नायक आपांत. दिल्लीत येवकार. कोविड महामारीच्या काळात आपाचो वावर खंय मानवलो. काँग्रेस बीजेपी उपरांत महादेव आपांत. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्काराचे नाव बदलून मेजर ध्यानचंद खेल रत्न. मोदी सरकारान राजीवाक काढलो. प्रधानमंत्री म्हणटा लोकांच्या मागणेचो मान राखून निर्णय. सरकार खंयचेच शिक्षणीक संस्थेचेर अन्याय करचो ना. मांद्रे खलपाच्या वाडदीस सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयलो. सोपटे म्हणटा विरोध आसतना सावंत सरकाराचे खलपाचे कॉलेजीक ग्रांट्स. कितल्या तेंपान दाबोळे वेल्यान सुटली आंतरराष्ट्रीय पॅसेंजर फ्लायट. गोंयच्यान 30 पॅसेंजर UAEक. एअरपोर्ट डायरेक्टर म्हणटा देशी टुरिझम जम धरता. फ्लायट बिझनेस वाडटा. आणि कोविडाचे तिसरें ल्हार आयलेंच जाल्यार बीजेपीची तयारी. देशभर हेल्थ व्हॉलंटियर मोहीम. गोंयांतूय 60 दोतोर दरेक बुथार. दोगा कार्यकर्त्यांक दितले ट्रेनिंग. सणा उत्सवा खातीर गोंय सरकार नवी एसओपी काडटलो. गणेशोत्सव मंडळांक विश्वासांत घेतले. लोकांनी खंयच गर्दी करची न्ही. राज्यांत अजूनय हुस्को करपाक सारकी परिस्थिती आसा. कोविडाक लागून अजूनय बळी वतात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. शिक्षक आनी हायस्कुलाच्या बाकीच्या स्टाफाचो दुसरो डोस जाल्या उपरांत हायस्कूल सुरू करपा विशीं पळयतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. फेस्टिवल्स तेजे खातीर एसओपी कितें हे केला फ्रेम पहिले हांव फक्त एकूच सांगतलो. आतां पर्यंत कोवीड चालू आसा. आमी जशे कोविडाच्या सेकंड वेव्हन आसले पयलीं आयजूय बी 1.9 to 2 पॉझिटिव्हिटी जी आसा ती राज्यान आसा. डेली अजूनय बी एक दोन डेथ जाता. आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. फुडें येवपी फेस्टिवला खातीर आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी जायती एसओपी जी आसा लोकां खातीर एसओपी काडटले. आनी ही काडटा आसतना सार्वजनीक गणेशोत्सवाच्या नुसार सगळ्या जाणांक पयलीं तांकांय विश्वासान घेतले आनी तेज्या नुसार एसओपी फॉलो करतले. बट म्हाका दिसता आमी खूब मोठ्या प्रमाणात व्हडल्या प्रमाणात जे आसा पळय हे गर्दी जावचे न्ही अशाच पद्दतीचे उत्सव हे सेलिब्रेट करतात. स्कूल ओपनिंगाचेर अजून निर्णय जावंक ना. ओके आमचो अजून हांवें जशें म्हटलां की सेकंड डोस टिचरा खातीर आनी बाकीच्या स्टाफा खातीर आमी परमिशन्स मागला. ते परमिशन येवन जर तांचो सेकंड डोस कंप्लीट जातलो आनी वील सी म्हणजे केरळ सारकिल्या राज्यांत जे आसा पळय हो थर्ड वेव्हचो केसीस खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्या. केरळांतल्यान येवपी लोकांक आमी कंपल्सरी RT-PCR म्हटल्या. बाकीच्या कडेन जर आमी म्हणटा की जशें कोवीड नेगेटिव्हिटी सर्टिफिकेट चलता खंय कोवीड डबल डोस किंवा कोविड नेगेटिव्हिटी बाकीची सर्टिफिकेट चलता थंयच्यान RT-PCR कंपल्सरी. मजगती मुख्यमंत्र्यान द स्कायलायन मॅगझिनाच्या नव्या एडिशनाचे विमोचन केले. In this edition of the Skyline, featuring the business leaders, the bureaucrats and the professionals from across the world, focusing on their struggle, progress stories, insights and ideas during the COVID pandemic. I'm happy to know that the JR Foundation has also conducted the 6th edition of the International ICT 4SD Summit and Award, and which is held during the last 2 days. As you know that ICT, Information and Communication Technology, which is focus area for the GR Foundation too, is an important component and enable for the good governance.
ICT is the utmost important, and if we want to achieve the goal of Antoday, making the benefits for each and every government scheme to reach the last person in the society. For the ease of doing the business, as the Nitin have told, we are taking the various steps in the industrial sector, in the IT sector, for the ease of doing the business in the state of Goa. The Goa online portal, more than 152 services, which is at present on the online services we are giving for the people of Goa. Today only I have launched the Know Your schemes. There are the different schemes in the state of Goa which will benefit for the youth, for the people of the Goa. So that today only we have launched that, the Know Your scheme. At present, there are more than 20 department schemes we have launched on the Goa online portal, so that the people can take the benefits of the scheme. फोंड्या खातीर फायर अँड सर्व्हिसेक नवी गाडी घेतल्या. ताचो पणजे सांतिनेज हेडक्वॉर्टर्सात मुख्यमंत्र्यान फ्लॅग ऑफ केलो. गोंयांतूय केंद्राची आपदा मित्र आनी आपदा सखी स्कीम चालीक. गोंयांतले 400 तरणाट्यांक संद. आपदा मित्र जी स्कीम आहा ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आहा, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी, and they have upscaled these Apada Mitra scheme for at least 350 districts in the state of in the country, and the government of India has this scheme for 1 lakh community volunteers across India, and for Goa we have for 400 volunteers, in North Goa 200 volunteers, and South Goa 200 volunteers. So these volunteers will be Apada Mitras and Apada Sakhi also, and it will be rolled out at the hands of Honorable CM in the month of September. आम्ही नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट हांच्या बरोबर जो एग्रीमेंट सायन केला, फायर सर्विसीस ऑफ द गोवा एंड नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट हांच्या मदीं जो एग्रीमेंट सायन जाला फॉर द 400 आपदा सखी आनी आपदा मित्र तांकां ट्रेनिंग दिवपा खातीर जो एग्रीमेंट सायन केला तो तांकां धाडलो वयतलो. आमी फुडल्या म्हयन्यान गोंयांतले 400 व्हॉलंटियर्स आपदा सखी आनी आपदा मित्र म्हण हांकां गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्यान हे घेतले वयतले. तांकां 15 दिसांची ट्रेनिंग फायर सर्विसीस जिपाड हांच्या वतीन जी 15 दिसांची इन फायर सर्विसीसान जी ट्रेनिंग लागता टू गिव द वॉलंटरी सर्विसीस फॉर द पीपल, त्यो ज्यो आसा ती तांकां ट्रेनिंग दिले वयतले. आनी हे आपदा सखी आनी आपदा मित्र फुडले 3 वर्सां अकॉर्डिंग टू द नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ते फक्त त्यांचे इन्शुरन्स आनी बाकीचे गजाली ज्यो आसा ह्यो आमकां नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट हांच्या कडल्यान मेळटल्यो, बट तांच्या खातीर ऑनरेरियम दिवपाची तयारी ही गोंय सरकार केले वयतले, जेणे करून गोंयांतले तरणाटे जांकां फायर सर्विसीसान वॉलंटियर म्हणून काम करपाचो इंट्रस्ट आसा हांच्यांनी ह्या ट्रेनिंग तेंच्यांनी ह्या जो इंटरव्यू जातलो तितून पार्टिसिपेट जावचें. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. वेळीचो आदलो आमदार काँग्रेसीत सरना फुडें थंयच्या काँग्रेसवाल्यांचो बोवाळ. झेडपी सरपंचाची पक्ष सोडपाची सरळ धमकी. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचे हजेरींत बेंजामिनाची काँग्रेस एंट्री. पक्षांत येतल्यांक आमी आडावंक शकना, तिकेटीचो प्रस्न वेगळो. गिरीशाची विरोध करतल्यांक जाप. वेळी काँग्रेसींत सध्या फूट. You are saying ex-MLA, he's a normal person. Being an ex-MLA, you are making a mistake. Snake in the grass. That's Bola Samato. इलेक्शन त्याने आमचे अगेन्स्ट काम केले. बेंजामिन मॅम त्या मोमेंटाकूच भायर काडटले. आमी पार्टी डिसिप्लीन रिस्टोर करपाक सोदता पक्षाक. ताका वोट नाही न्हू.
हें करनाका का आमी तिकेट ही कोणाकूच प्रॉमिस करपाक शकनात आमी कोणाकूच तिकेट आमी अजुनूय कोणाक तिकेट प्रॉमिस करपाक शकनात आमचे वेगळे वेगळे निकश आसात आनी ह्या फावटी आमी आनी एक्स्ट्रा केअर घेतले आमचो लोकल हें जातलेंच त्या भायर आमी आमचे 2-3 सर्वे जातले त्या सर्वेंतल्यान जे कॅन्डिडेट दिसतले ते हें कितें कोणा म्हाका हांव कोणाक लायक करता हांव कोणाक हेट करता आमी ह्या हेचेर केल्यार आमकां BJP हें करपाक शकना जो कोणाक जिखपाक हें जाता आनी जेची क्रेडिबिलिटी आसा जो पक्षा बरोबर रावतलो कारण ह्या फावटी आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा आमचे 10 आमदार सोडून गेले आनी वेली मतदारसंघ हो सफर जाल्लो आसा त्या खातीर आमी एक डिस्कस केल्लो आसा ह्या फावटी सगळे तरेचे आमी केअर घेतले आनी तेजे नंतर आमी करपाक शकता तेणी अवश्य येवचें आमकां तेंच्या स्वागत करतात पूण तिकेटीचो विशय हो वेगळो आसता आनी पार्टेक जो जॉयन जाता ताका आमी कोणाकूय हारोवपाक शकता अनलेस त्या मनशाच्या सो अजुनूय आमी अपील करतात की गोंयांत हो जो सरकार जर आमी परत उडयतलो ह्या BJPचो जाल्यार एकूच मार्ग आसा आमी पयलीं म्हणजे 21 सीट हाडपाक जाय 21 सीटाचो आमचो टार्गेट आसपाक जाय त्या खातीर सगळे जे गोंयकार जे दुखलेले आसा जे त्रासान आसात ज्यांचे कोणाचे खूब जे रिलेटिव्ह मेल्ले आसा जांकां जॉब्स हे आसा काँग्रेस हे एकूच उत्तर आनी काँग्रेस सरकार येतकूच हे सगळे प्रश्न सुट्टले सगळ्यांक अपील करता सगळ्यांनी काँग्रेस येवचें आनी ह्या BJP सरकाराक उडोवपाक मदत 2012 तो बेजामी म्हणटा तो येयल्लो फिरपा उडयलो तेणें 2012 आनी तेदो ना हे ओपन आहलोले ओपन आहली त्या कारणान तेणें काँग्रेसा जॉयन जावूं ना तिकांबरान सांगलेलें तेका जॉयन जा म्हणून तो जावूं ना जाल्यार आतां 2021 तो आतां कित्याक जॉयन जावपा येयला 4 म्हयने आमदारी हे तिकेट लागून लोकांक सांगप फक्त आपला तिकेट मेळटलो मेंबर जावन आसतना तेका तिकेट कितें मेळटली आमी 3,800 लोकांक आमी बुकेट दिलो नाय 3,800 लोकांक आमी मेळपाचेर घेयला नांव तेका बुकेट दिता तेका बुकेट दिवपा नाका तेका बुकेट दिता जाल्यार त्या 3,800 लोकांक बुकेट दिवपा नाका म्हणटा तिकेट एश्युअर केलें ना म्हण तिकेट दिवपाना म्हणटा अजून तिकेट लागून ना मेंबर लागतो मेंबर दिवपाक सांगता मेळपाचे मेंबर करतो आता जसे जसे खूब जाण लोक काँग्रेसीक जॉयन जावपाक सोदतात दॅट इंडिकेट्स दॅट काँग्रेस वील बिकम स्ट्रॉंग डे बाय डे इन गोवा आनी जेन्ना दुसरे लोक जॉयन जावपाक सोदतात तेन्ना नॅचरली दॅट इज अ फिलींग पूण काँग्रेसीची पद्दत तिकेट दिवपाची सगळ्यांक खबर आहा नो तिकेट कॅन बी गिवन बाय एनीबॉडी नो तिकेट कॅन बी एश्युअर्ड बाय एनीबॉडी काँग्रेसची पद्दत आसता प्रदेश इलेक्शन कमिटी आसता सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड आसता मागीर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी आसता दॅट इज अ प्रोसेस सो बेश्टेच ते आतां इश्यू करून काय फायदो ना द मोमेंट एनीबॉडी कॅन जॉयन काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस पार्टीचें हें तशें आसता की कोणाक जर जॉयन जावपाची इच्छा आसा यू कांट स्टॉप एनीबॉडी बट तांचे एलिगेशन तांकां कॉन्फिडंटान घेवना कॉन्फिडंसान घेवना स्पेशल त्या पार्टीन चांगला आसलें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान तांकां सांगला आसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणटा तांकां सांगिल्लें इनफॅक्ट म्हाका राती हांवें फोन केल्लो तेन्ना हांवें ताका सांगिल्लें बाबा आमी कोणाक आडोवपाक शकना पार्टी भितर सजना कोणाक आडोवपाक शकना न्ही कशें आडोवपाक शकतले तेका जें हें वेगळें आसपाक शकता न्ही आय फील दॅट ही इज थ्रेट टू मी सो आय वॉन्ट टू ब्लॉक हिम अशें काँग्रेस पार्टीक जायना प्रुडंटा खातीर सावियो डायस BJPचो शिरोडेचो आदलो आमदार मंत्री महादेव नायक आपांत दिल्लींत आपाचे फुडारी आतिशी आनी वीज मंत्री सत्येंदर जैनान ताका येवकार दिलो कोविडाचे परिस्थितींत आपान केल्लो वावर पळोवन महादेवाक आपांत वचन दिसलें गोंयांत फुडलें सरकार खंय आपाचेंच महादेव आदीं काँग्रेस उपरांत BJP आतां आप हमको आप पार्टी में काम करने का मौका दिया है और मैं ये आपको वादा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जब 2022 का इलेक्शन हो जाएगा और जिस तरह से दिल्ली में काम हो रहा है उसी तरह से अभी गोवा में भी अच्छा काम हो रहा है। मैं राहुल जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को भी बधाई देता हूं कि जब गोवा में दूसरी लहर आ गई कोविड की, उस समय इन लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया।
लोगों को बहुत राहत दे दी, कुछ धान रेशन दे दिया, ऑक्सीमीटर दे दिया, बहुत सारे काम इन लोगों ने किया। और इसलिए दिन ब दिन गोवा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन गोवा में आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। यानी पहले 2 लिए थे कांग्रेस में, अभी और 13 लिया आफ्टर इलेक्शन, 17 के इलेक्शन के बाद। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। जैसे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है उसमें 1.5 लाख युवा युवती अपना नाम उधर रजिस्टर किया है, और ये लोग सिर्फ 10,000 नौकरियां देंगे ऐसा ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है। तो हमको आने वाले समय में केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जैन साहब के नेतृत्व में देखना है कि जो यूथ है उनका भविष्य हम कैसा सफल करेंगे। आज मैं इस अपेक्षा से आया हूं कि इनका हमको सहयोग चाहिए, और आने वाले समय में गोवा में आप देखोगे, आज मैं जो बात कर रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी सरकार गोवा में होगी, इसमें कोई दोहरात नहीं है और शंका नहीं है। We are sure that in the upcoming elections in 2022, people of Goa will give a resounding choice to us, and they'll have the AAP model of governance in Goa as well. गोवा की जो बीजेपी पार्टी है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है 2 चीज़ों के लिए। पहली, इलेक्शन से पहले वोट खरीद लेंगे, और हार गए तो इलेक्शन के बाद एमएलए खरीद लेंगे। तो उनका बस 2 पॉइंट प्रोग्राम है, इसलिए जनता के काम ही नहीं करना उनको। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्काराचे नाव बदलून मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार केले। देशभर हॉकीची हवा जाल्या उपरांत सरकार त्याच नेटार खेल रत्न ह्या सर्वोच्च खेळा पुरस्काराचे नाव बदलून मेकळो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ट्विटा वरवीं घोषणा केली। देशभरांतल्यान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्काराचे नाव बदलपाची खंय मागणी जाताली। लोकांच्या मागणेचो मान राखून सरकाराचो निर्णय। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया। वेंचणूक नजरे मुखार दवरून सरकाराचे इलेक्शन इंजिनियरिंग सुरू जालां। आमदार रोहन उलयलो, 12-14 बिलां हाडून पास करप, ती वाचप केन्ना काय म्हूण रोहनाचो प्रस्न। बिलां सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडून उपरांत चर्चा करची म्हूण विरोधक मागताले। बिलां वाचूंक वेळ दिनासतना चर्चेची अपेक्षा दवरपी मुख्यमंत्री खंय फटींग। मायनिंग कॉर्पोरेशन दोळ्यांक उदक लावंक। आवर टर्म इलेक्शन इंजिनियरिंग कंटिन्युअसली वापरता, कित्याक जे कितें करता ते लास्ट 2-2.5 वर्सां तातूंतल्यान एक क्लियर दिश्टी पडटा की दे हॅव नथींग टू शो द पीपल ऑफ गोवा, अँड आउट ऑफ डेस्परेशन दे आर ट्रायंग टू फूल द पीपल ऑफ गोवा, अँड दीस फुलिंग हॅज बीन कंटिन्युअसली। 10,000 जॉबाची जी येवजण जेन्ना झेडपी इलेक्शनाक सुरू जाल्ली ती आज आमी वी हॅव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट अबाउट 8 or 9 months, वी आर स्टील टॉकिंग अबाउट द जॉब्स दॅट विल बी कमिंग। एप्लिकेशन्स वेगळ्या स्टेजीर आसात, बाकीचे आसात। सो बाकीच्या लोकांक फक्त युथांक रादर दॅन गिविंग देम अ रायट डायरेक्शन, गेटिंग इंडस्ट्रीज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग स्किल डेव्हलपमेंट, हे प्रोएक्टिवली पळोवच्या पेक्षा दे आर लुकिंग एट हाऊ टू वू द गोवन वोटर्स, हाऊ टू मेक फूल्स ऑफ गोवन्स विदाउट इवन अप्लायिंग एनी फर्दर थिंग्स फॉर द बेनिफीट ऑफ लोकल्स। आणि मुख्यमंत्र्यांनी ही जाप दिवपाची गरज आसा। ऑपोजिशनाचे आयकुना, त्यांनी मागिल्ले सिलेक्ट कमिटी कडेन दी। आज तू प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान सांगता जे बिल पास केले ते आपण डिस्कस करता म्हणून। सो हू आर यू फुलिंग? यू हॅव ऑलरेडी पास्ड अ बिल इन द हाऊस. You must have got a message from the governor's office, or you must have looked at the backlash and the social media memes which have been coming after this Bhumiputra bill has been put in. ताज्या मागीर तू आनी एक काम करता,
की तूं काडटा आनी सकाळी जे बील हाडून दिल्ले तातूंत तूं जस्टिफाय करता की हें बील कोणा खातीर कित्या खातीर हाडला म्हणून. सो यू आर मेकिंग मिस्टेक्स बाय द डे. आनी जे खरें आमचे एथनीक कल्चर आमचे गोंयकार जे आसा जे आमचे गाकुवेदन जो विशय काडिल्लो खरोच वॅलिड आशिल्लो. आय थिंक द गव्हर्मेंट इज ऑलरेडी लॉस्ट इट्स वे एंड इन डेस्परेशन टू मूव who the BJP नॉन BJP वोटर्स आनी दाखोवपाक की आपले लोक आपल्या कडेन आसा म्हणून एखादी हो कायदो हाडून लोकांक परत गोलमाल करपाचो हातूंत एक षडयंत्र ह्या सरकाराचें आसा. सरकार खंयच्याच शिक्षण संस्थेचेर अन्याय करचो ना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. तो मांद्रे रमाकांत खलपाच्या वाडदिसाच्या सुवाळ्यांत उलयतालो. मांद्रेचो आमदार सोपटे म्हणटा खंयचेच वैयक्तीक कारणाक लागून भुरग्यांच्या फुडाऱ्याचेर परिणाम जावंक जायना. कांय लोकांचो विरोध आसतना खंय सावंत सरकारान मांद्रे खलपाचे कॉलेजीक ग्रांट दिल्यात. मांद्रे कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकॉनॉमिक्स आणि मॅनेजमेंटाचो संस्थापक आदलो आमदार खासदार आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलपाचो 75वा वाडदीस मांद्र्या कॉलेजीन मनयलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दिगंबर कामत, आमदार दयानंद सोपटे आणि हेर वाडदिवसाक आशिल्ले. म्हणजे संस्था खूप बारीक आसा बट इट इज एफिलिएटेड विथ द स्किल डेव्हलपमेंट ऑफ इंडिया आणि व्हेरी शॉर्ट कोर्सेस आणि विथ द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस एक्सरे टेक्निशियन असतले, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन असतले, पॅरामेडिकल कोर्सेस असतले, शॉर्ट टर्म ड्युरेशनचे कोर्सेस हे सुरू करता. हांवें हे इतक्याच खातीर सांगलें की संस्था खूप व्हडली आसता आणि 3-3 वर्सांचे आमी व्हडल्या व्हडल्या डिग्री कोर्सेसाचोच विचार करता. बट शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सेस हांवें रिटेलान म्हटलो, हांवें इव्हेंट मॅनेजमेंटान म्हटलें, हांवें हॉस्पिटॅलिटीन म्हटलें. कारण गोंय ही टुरिजम स्टेट म्हणून नांवार येवपाक येता आनी नांवार येवपाक येता आसतना आमी पळयता हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, इव्हेंट सेक्टर, रिटेल सेक्टर ह्या येवपी भुरगे खंयचे आसा शेजाऱ्यांच्या राज्यांतल्या भायल्या स्टेटीचे आसा. हिमाचल पासून जम्मू काश्मीर पर्यंत भुरगे ह्या सेक्टरांत काम करपा खातीर गोंयांत येता. वाय नॉट अवर्स आमचे भुरगे कित्याक न्ही रिटेलिंग वुमन्स इन गोवा आमकां गोंयकार गोंयांत रावलो जाय ह्या विचाराचो भाव आसा आनी ताची सुरवात जी आसा ती ताची सुरवात शिक्षणा पासून जावपाक जाय आनी ताकाच लागून अशे डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सेस इन्स्टिट्यूशनांनी सुरू करतो. शैक्षणीक संस्थे कडेन आयज पर्यंत सरकारान राजकारण करूंक ना आनी हांव तर मुळात केन्नाच करचो ना. हांव प्रायोरिटी म्हाज्या संस्थे कडेन हांव पयलीं लक्ष दिता आनी ताज्या उपरांत ग्रँट दिली ह्या संस्थां कडेन लक्ष दिता. पण खंयसूच कोणाचेर अन्याय जावचो ना. जून 2012 मांद्रे कॉलेजीची स्थापणूक जाल्ली. पर्रीकर सरकारान तांकां ग्रांट्साची मान्यताय दिल्ली. मात जुलय 2013 7 किलोमिटराचेर सरकारी कॉलेज आसा म्हणून सांगून रद्द केली. पार्सेकर सरकारान ताका मान्यताय दिली ना. निमाणे मॅनेजमेंट कोर्टान गेले. मांद्रे कॉलेजीक ग्रांट्स दिवचे म्हूण कोर्टान 2021 फेब्रुवारीन ऑर्थ दिली. सोपटे म्हणटा काय लोकांचो विरोध आसतना खंय सावंत सरकारान मांद्र्या खलपाच्या कॉलेजीक ग्रांट्स दिल्यात. काही लोकांचो विरोध असताना सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य केले. म्हणूनच बाईच्या आजच्या या अमृत महोत्सवी वाढदिवसात ती एक भेट म्हणजे जी ग्रँट मिळाली असेल ती ग्रँट म्हणजे अनुदान ही अडचण आज दूर झाली. स्वतःच्या स्वार्था खातीर अवश्य करचे पण ते करता असताना आमचे जे विद्यार्थी वर्ग आसा युवा वर्ग आहा याच्या भवितव्याशी कोणीच खेळचे न्हू. सरकार सॅलरी पुरते शिक्षणीक ग्रांट्स दिता. कॉलेजीच्या इमारतीचे रिपेरूय करपाक ग्रांट्स दिवचे म्हूण खलप मागता. जमलं मला माहिती आहे की गोव्याचं अर्थकारण एका विशिष्ट परिस्थितीतून जाते आहे. रेव्हेन्यू कमी झाले, कोविडने खूपच त्रास दिलाय सगळ्यांना. तरीही जर शक्य झालं तर वन टाइम ग्रँट सरकारने आमच्या कॉलेजला द्यावी. रक्कम ती किती असावी मी तुमच्यावर सांगतो. प्रुडंटा खातीर मकबूल म्हालगेवणी. कोविडांत दाबोळे विमानतळाकय मार बसलो, धंदो बसलो. कोविडाचें दुसरें ल्हार वचत सावन ल्हव ल्हव परिस्थिती जाग्यार येवंक लागल्या. कितल्या तेंपान दाबोळे सावन पयली आंतरराष्ट्रीय फ्लायट 30 पॅसेंजरांक घेवन UAEक सुटली. गोंयचो देशी टुरिजम बिझनेस हळू हळू जम धरता. डॉमेस्टीक फ्लायटीचो बिझनेसय हळू हळू जाग्यार येता म्हूण एअरपोर्ट डायरेक्टर उलयलो. UAE has opened its airports for certain class of passengers and
that order has come on 5th of August. So one of the requirement was that the passengers who are going to the UAE, they should get rapid antigen test done 4 hours before. So today morning, the first flight carrying 30 passengers have left for UAE. So arrangements had been made at the airport in MLCP for carrying out the rapid antigen test of those passengers who wish to travel. And that has been done very successfully, and we are expecting that in coming times this number would further increase. Air Arabia is operating that flight basically. So they are bringing in passengers as a repatriation flight from Sharjah, and today morning they brought 163 passengers. This was highest since the time they have started their operations. They restarted their operations at Goa airport, and 30 passengers have gone today. So let's see. As already known to everybody that Goa airport has always been open even during the hardest of the times in this pandemic. So we are functioning to the best of our efforts and trying to provide whatever best. Aviation has suffered most, like the hospitality industries, and we have faced very major losses. Only some of the airports are limping back to the normalcy. And if you talk about Goa, we had around average 77 movements a day. Presently average is 30 only. The smaller airports probably have not been able to pick up as fast as we expected them to. But all said and done, things are looking brighter, and we all are putting our best foot forward, keeping all the COVID protocols in position, requesting passengers to maintain appropriate COVID behavior. Yes, loss has been there, but at the same time, all the airlines which have been operating, barring one, have restarted their operations slowly and gradually. Some are operating in a larger number, some are operating in a lesser number, but they have not left Goa as a destination for their operations. So this is a good sign, and this shows their confidence in the Goa International Airport and the team of Goa International Airport, which has been working day and night for the safe and secure environment at the airport for smooth and safe passage of the passengers. कोविडाचे तिसरें ल्हार आयलेंच जाल्यार बीजेपीची तयारी. देशभर बूथ पावड्यार दरेकी दोगा प्रशिक्षित हेल्थ व्हॉलंटियरांची तयारी. गोंयांतय मोहीम. प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता, बूथ कार्यकर्त्यांक 60 दोतोर मेळून ट्रेनिंग दितले. दरेक बुथार दोगा कार्यकर्त्यांक कोविड प्रतिबंधक प्रशिक्षण. बीजेपीच्या मेडिकल सेलाच्या दोतोर साळकारान मोहिमेच्यो बारीकसाणी सांगल्यो. तिसरी वेव येवं जायना हाका लागून बरेचशे प्रिकॉशन सरकारानूय घेवप केल्लें आसा. सरकारान त्या संदर्भांतलें प्लॅनिंग केल्लें आसा. आमी वॅक्सिनेशन हे मोठ्या प्रमाणात करपाकूय सुरवात जाल्ली आसा. ज्या तरेन सरकारान प्रिकॉशन घेवन वेगवेगळे समित्यो निर्माण केल्यो, वेगवेगळे सुविधा उपलब्ध करपाक लागून काम सुरू केलें. भारतीय जनता पार्टी सबंद देशभर सुद्धा ह्या माध्यमांतल्यान नवीन आनी एक आमी ह्या कोविड तिसरी वेव येवं जायना आनी ती आयली जाल्यार आमी तेचेर कशा तरेन मात करतले करपाक लागून नॅशनल हेल्थ व्हॉलंटियर्स कॅम्पेन ही भारतीय जनता पार्टीन सुरू केली. आमची वेव जर सपोज येवपाची जी आसा थर्ड वेव, ताच्या खातीर आमी कशे सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक आमी जर ट्रेन केले जाल्यार दे वील बी एबल टू हेल्प सगळ्यांक. फाटल्या फावट आमी कशें केलें, फाटल्या फावट आमी फक्त तांकां जेवणाचें जाय, खावपाक जाय, हें जाय आसलेलें. ह्या फावट आमी तांकां मेडिकल हेल्प दिवंक शकता. म्हणजे तांकां शिफ्ट करपाक जाय किंवा तांकां दिसता कितें भंय दिसता, तांचो कितें बाबा खंय एम्ब्युलन्स जाय तांकां वॅक्सिनेशनाक व्हरपाक जाय. सो एवरीथींग इन टर्म्स ऑफ जे कोरोनाचे आनी कोविडचे तांकां नॉलेज जाय ते आमी तांकां नॉलेज इम्पार्ट करता. सो आतां तशें आमी स्टेटी खातीर आमी जी टीम आहा ती आमी गोवा सेंट्रलाक वचून एक फूल डे सारके सकाळच्यान म्हणजे 11 o'clock we started till around 5:30 पर्यंत, including योगा, मागीर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स कितें आसा ती आमची सर्जिकल म्हणजे व्हॉट इज द नॉलेज, कशी भाग घेवपाचे, थर्ड घेवन कितें जावंक शकता, व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी, हे सगळे आमी करून आमी ते शिकून आमी आयले. आमी आतां डिस्ट्रिक्टाक शिकयतले.
डिस्ट्रिक्टाची आमी एक फाल्यांची आमची मिटींग आहा ती इम्पॉर्टंट आसा 7 तारखेक फाल्यां. तातूंत आमी सगळे दोतोरांक ट्रेन करतले, आमची जी बाकीची टीम आहा ती ट्रेन करतले. आमी अजून पर्यंत 60 डॉक्टरांक आयडेंटिफाय केले. 60 डॉक्टर्स आर गोईंग टू हे सगळे पळोवपाक 60 डॉक्टरांची टीम म्हजे कडेन सध्या आसा. तांकां हांव सगळ्यांक प्रत्येकाक आमी एक असो मंडळ दिवपाचें आसा इन्चार्ज. तांणी त्या बूथ लेवलचे कार्यकर्ते आहा तांकां ट्रेन करपाचो. सरान सांगात लोवेस्ट इज आमचे जे सामके म्हणजे ग्राउंड लेवलचेर काम करतले हे आमचे बुथाचेर कार्यकर्ते आसले. एक चली आनी एक चलो तांकां ट्रेन करतले. हे आमचे दोतोर जे आसा आमी सिलेक्ट केला प्रत्येकाक एक आमी दोतोर दितले प्लस एक आयटीचो दोतोर आमच्या मंडळाचे जे आसा ते तांकां हेल्प करतले. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. वाडी बाणावले 2 घरां फोडपी गोंयकारच भायले न्ही. 10 मे आनी 22 जुलयाक जाल्ले घरफोडीचे केशींत कोलवा पुलिशेन दोगांक उखल्ले. एकाच वाड्यावेली 2 घरां फोडपी फ्रेझर फेर्नांडीस आनी कॅनडी शेजारी. दोनूय घरांनी कोण ना ते पळोवन किचन कॅबिनेट, मेजां, दारां, कोमोड धरून फिटिंग्स आनी लायटी साफ. पोलिसांनी अर्दें सामान जप्त केलां, आनीकय उस्तितात. साश्टीत चोरयो, घरफोडी असले गुन्यांव नित्यार पडल्यात. केन्ना घरां, देवळां, कपेलां, केन्ना दुकानां. घराची रेकी करप, चोरी करप आनी राती भितर ट्रेनीर आपल्या राज्यांत फुज्जो. इतलो तेंप चोरी जाली काय आदी भायल्यांचेर दुबाव घेताले. आतां गोंयकारूय सापडूंक लागले. वाडी बाणावले घरान कोण नाशें पळोवन शेजाऱ्यांनीच 2 घरां फोडलीं. भायल्यांच्या नांवार गोंयकाराचेंच कर्म. There was a robbery at our house in Benolem, so we stay near Vasavado. I think around 19th to the 21st there was a robbery. We realized it was our neighbors after all the investigation was done. They've broken into the house on the side door, broken the lock, taken like everything possible, electronics, utensils, fans, clothes, and I think they've had a lot of time because they've actually segregated what they wanted. And when we found out in the evening, the previous day, I think we found out on the 22nd or the 23rd, and we flew down from Bombay immediately in the morning. Now we've recovered some stuff, and I think Rahul also said they are in process of recovering the rest of the things. So I'm glad they've gotten caught, and I hope it's a lesson for them that they don't do it to other people in the future. भाव मुगेलो भायर आसता, मुगे भाव न्यू घर बांदतालो, न्यू कन्स्ट्रक्शनाचें आहलोलें घर, आनी ऑलमोस्ट सगलें भितोयलें कंप्लीट जालोलें. आख्खी वस्तू बी फिटिंग्स बी घान, कॅबिनेट करून सगलें रेडी जालोलें. लायट्स घान, POP लायट्स घायल्ले, डोर्स आहलोलीं सगलें. फकत आउटसायड पेंटींग आनी इनसायड पेंटींग आहलोलें. इतलें उरलोलें. आमी लॉकडावन जावपा आहा मू आम्मांक मुजबरी वयली हांवें ती लॉकडावन जावपा आहा मू. इतलें आमकां नेबरान फोन केलो, तुमगे देर ओपन एश दिसती पडटाय, देर नाय मू. चोवपाक गेल्यार कांय सामान ना. किचन कॅबिनेट वयलें, स्विच प्लेट वयले तेमी, WC वयले तेमी, कामोड वयले तेमी. मागीर आमी पुलिसां हें केलें आनी पुलिसां सांगिल्लें, कोलवा पुलीस आज आमकां खबर मेळ्ळ्या आमगे चोरां दोलमो. आमी तें आतां चोवपा आयिल्लीं कोण तें आनी कितें तें. आतां आमकां खबर मेळ्ळ्या आमगे हो सायडीन नेबर आहा तेका अरेस्ट केलो मो. एक फ्रेझर तेजें नांव फ्रेझर फेर्नांडीस वाडी आमगे नेबर, आनी एकलो कॅनडी म्हणटाय तो. तेंक दोगांयकूय अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनां हाय मारगांव. ऑलमोस्ट 15 lakhs जातोले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.
परवरे ट्रायबल भवन उबारतले म्हणून आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे उलयला। सुमार 40 कोटी मोडून 2-3 वर्सां भितर खंय हो प्रकल्प उबो जातलो। थंय गोमंतक गौड मराठा समाज भवनूय येतलें। भवनांत हॉस्टेल्स, पसरे आनी हेर आस्थापनाची वेवस्था आसतली। उटा आनी गोमंतक गौड समाजाचो प्रकल्पाक येवकार। 23-22 वर्सांचे एक स्वप्न आशिल्लें की एक ट्रायबल भवनाची परवरी सारकेले आमचे सेक्रेटरीएट जे आसा थंय उबें जावचें। भरपूर अशे व्यत्यय आयले, भरपूर अश्यो अडखळी आयल्यो आनी आज ते मूर्त स्वरुपाक येता आसतना आमकां खूब उमेद जाता। आज ही बुनयादीचो फांतो येता त्या 13 तारखेक म्हणजे अनवेलिंग ऑफ प्लेग ताचे पयले दीस आमचें भूमिपूजन जातलें। ह्या आदिवासी समाजा भितरलो गोमंतक गौड मराठा समाज हो एक प्रमुख गोंयचो घटक आसा आनी त्यांच्याच प्रयत्नांतल्यान ह्या सगळ्या आमच्या गोंयच्या भावांक तातूंत ट्रायबल भवन जाल्ल्यान ST जे गावड्या कुणबी वेळीप हांकां बी बेनिफीट जातलो। हांव एक अभिमानान सांगूंक सोदतां की आमच्या ह्या गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या सेंट्रल कमिटीन जो आमचो प्रस्ताव ट्रायबल डिपार्टमेंटा कडेन दवरलो आनी तेंच्यांनी डिपार्टमेंटान मिनिस्टरान एक आमकां सरळ हस्ती एकमतान दिलदार मनान की तुमचो प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट आमी ट्रायबल डिपार्टमेंट संपूर्ण बांदून दिवपाची आमी उतर दितात। तुमचे कितें डिफिकल्टी आसा ती आमी सुटोव करपाक आमी प्रयत्न करतले आनी आयज आमच्या मंत्र्यान प्रेजेंटेशन आमच्या प्रोजेक्ट दाखयलेले आसात। ते सुंदरपैकी असो प्रोजेक्ट डिझायनींग केल्ले आसात आनी आमची येणारी पिळगी जी आसात, भावी पिळगी जी आसात, जे भुरगे स्टुडंट्स आसात तांच्या खातीर खास बॉयज हॉस्टेल, गर्ल्स हॉस्टेल्स आनी बाकीचे रिक्रुटमेंट जे आसात ते सगळे आमचे फुलफील आयज आमच्या प्रोजेक्टान येतात। कळंगूट पंचायत घराचेर सोलर एनर्जी सिस्टम घाली। पंचायतीक सबसिडी मेळना, मात लोकांक मेळटा। लोकांनी सोलर पावर बसोवंक फुडें सरचें म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्राल उलयलो। वीज मंत्री काब्राल आनी आमदार RDA मंत्री मायकलान कळंगूट गोईंग ग्रीनाची तोखणाय केली। मंत्र्यान आराडी सबस्टेशनाची बुन्यादय घाल्या। नागवा कांदोळे मंत्र्यान ट्रान्सफॉर्मरांचें उक्तावण केलें। हांव सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता की आपणाचे हेल्प द इलेक्शन डिपार्टमेंट, हेल्प द पीपल गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इन पुटिंग अप युअर ओन पॉवर जनरेशन ऑन युअर रूफटॉप। इट्स अ स्मॉल थिंग एंड गव्हर्नमेंट इज गिविंग यू 50% बॅक। तुमकां जर कितें जर ताका हें आसा, इफ आय वॉन्ट टू टेल मायकल बाबा आय विल ब्रिंग पीपल हियर हू कॅन गो टू युअर हाउसेस। 50% of the money what you spend on your rooftop solar, I myself have put it on 2 locations. The credit of this substation I am giving it to 2 people. One is Bob Alan Pinto and family, and second to our power minister. He went out of his way to see that we purchase the land. Government cannot land इथे घेना. We took around 7 to 8 meetings with chief minister. सबस्टेशन केल्लें आसा। एक बरी गोष्ट म्हाका दिसता आमी केल्लें आसा। कलंगूट जो वाठार आशिल्लो सदांच प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी आशिल्लो आनी आय प्रॉमिस मायकल दॅट बाय डिसेंबर वील बी एबल टू इनॉग्रेट वेरी शॉर्ट स्पॅन। कितें जालें की हो टेंडर आमी पयलीं एंटिसिपेशनान काडलेलो की आमकां जागो मेळटलो म्हणून आनी खंय तरी कोमिदारीच्यान आमचें पटोवना आनी कोमिदारान आमकां जागो दिवना। पूण आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर रिटायर्ड एक्झिक्युटीव इंजिनियरान जागो दिलो। तेजे फॅमिलीक पिंटो बाबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा। गांवच्या लोकांनी पुढाकार घेवन असल्योच गोष्टी खुबश्यो गोष्टी तुम्ही करता तेन्ना आय विल लायक टू कॉंग्रेच्युलेट ऑल द पीपल ऑफ कंडोलीन, द सरपंच आनी मेंबर्स आनी फेरवीन बाबू हांगा सगळ्यांक शाबासकी दिता आनी अशेंच बरें बरें कामां करचे ते गांवांत अशें विनंती करता। बाय विलेज पंचायत ऑफ कलंगूट आनी स्पेशली आमचो पावर मिनिस्टर ही इनिशिएटीव तेंची इनॉग्रेट करपाक येता। 3 प्लेसीस आयज आमी सोलर एनर्जी घातलेली आसा आनी कलंगूट गोईंग ग्रीन हो प्रोजेक्टाच्या अंडरूच ही सोलर एनर्जी
दुसऱ्या हॉटेलांनी गेस्ट हाऊसांनी आणि रेजिडेन्शियल हाऊसेसांनी ही घालची. कलंगूट पंचायतीचे वांगडी आणि त्याचे सगळे सरपंच धरून पंच धरून त्याच्या सगळ्या वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हो कॉन्सेप्ट जो हांव पुतून सांगता लास्ट 1.5 वर्स की सोलर रूफ टॉप घालपाक जाय आपणाच्या घराचेर. आता पंचायत घर तेणे आपणाच्या घरान घातलें and I can assure the panchayat they invested almost 15 lakh rupees, 6 kilowatt त्याने घातला. In this they are saving because it is going to function only in the daytime. There will be 90% saving. रुपा बायको खबर आहा. सो हांव गोंयच्या लोकांकडे पुतून मागता की ही स्कीम टेम्पररी आहा, ही परमनंट न्ही. सो 50% सबसिडी जी आसा आख्या देशा भितर खंय दिना. फक्त हो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराचो ही 50% सोलर स्किमीक आमी दितल्या तो फायदो घेवचो अशें लोकांकडे विनंती करता. कितें डिफिकल्टी आसा आमचे ऑनलायन आतां गेडा आसा, गेडा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आसा, आमचे एई आसा बेनी हिंगा, आमचे ई आसा, तेंकडे विचार करून हे लोकांनी घालचो अशी विनंती करता. ईशान टॅक्नॉलॉजीचो इलेक्ट्रीक बायक्साचो शोरूम आतां म्हापशां. नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकारान उक्तावण केलें. 1,15,000 स्कूटर खंय एका चार्जिंगान 120 किलोमीटर मेरेन वचूंक शकता. व्हडलें सर्विसींग ना, लायसन्सय लागना. पेट्रोल म्हारगायेच्या काळांत खंय वसल्यो इलेक्ट्रीक बायक्सूच उपाय. आतां 18 वर्सां जर एका लायसन काडपाची गरज ना जाल्यार 16 वर्सां आनी 15 वर्सांच्या भुरग्यांक घेवन भोंवतना तितलेंच दखल घेवपाची गरज आसा. हे बाबा शिरीश कुसकेकारान हेजी आमच्या म्हापशा खातीर सेकेंड प्रपोज हाडलेलो आसा आनी पणजे फर्स्ट म्हणटा. पणजे जर तेणी फर्स्ट शोरूम घातला आनी दुसरो म्हापसा घेतलो आसा. हे म्हापशेकारांचे खूबच सांगल्या त्या प्रमाणे आमी म्हणजे खोशी आसा आनी बरी गजाल आसा. बरें दिसता की आमचो गोंयकार जे गाडये जे आमचे मॅन्युफॅक्चर करपा खातीर फुडें सरलो जावं ह्या गाडयो आमकां ज्यो गाडयो आहा त्यो पॉल्युशन फ्री गाडयो आहा त्या गांवांत जे म्हापसा सारक्या शहरांत पणजे नंतर म्हापसा सारक्या शहरांत बार्देस तालुक्यांत जे आमकां जे कोण इच्छूक आहा गाडयो घेवपाचे तांकां बार्देस सारक्या तालुक्यांत जावं सरावंडींग तालुक्यांत पेडण्या सारके बिचोले सारके तालुक्यांत जे इजी एप्रोच करूं शकता आनी इजी जे गाडयो बीन आहा जावं मार्केट बीट करूं शकता. इलेक्ट्रीक गाडी आसा हम 75 तिजो प्रायस आसा 1,15,000 प्लस इन्शुरन्स प्लस रोड टॅक्स. ही गाडी अप टू 120 किलोमिटर्स रेंज वचूं शकता आनी ह्या बॅटरीक 3 years किंवा 30,000 किलोमिटर्स वॉरंटी आसा. विचेवर इज पॉसिबल. ही मॅन्युफॅक्चरींग आमची वेगळा जाता. सर्वीस म्हणटा ती नॉर्मल गाडये पेक्षा कंपॅरिजन जर पळयशी जाल्यार हिका सर्विसींग अशें मेजर कांय लागना कित्याक इंजीन ना. प्लस आमकां ह्या गाडयांचो इन्शुरन्स ऑप्शनल आहा, रोड टॅक्स ना, ड्रायविंग लायसन्साची गरज ना. त्या बरोबर घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळया. SGPDA होलसेल नुस्त्या मार्केटाची जमीन नुस्तेमारी खात्याक दिवन केंद्राच्या स्किमी सकयल परत बांदप. बांदून जाल्या उपरांत सुवात परत PDAचे स्वाधीन करप म्हूण दक्षिण गोंय PDAचे बसकेंत प्रस्ताव. मडगांवच्या एक्झिबिशन सुवातेर कायमची शेड घालून भाड्याक दिवप. उसगांवचे SGPDA मार्केट मोडून परत बांदपाचो विशय आयलो म्हूण अध्यक्ष बाबाशान सांगता. फिश मार्केट, होलसेल फिश मार्केट ती हें केलां की ते फिशरीजा दिवपा. फिशरीजा आनी आमी मिटींग केल्या, CMांका उलयले आमी आनी ती फिश मार्केट आमी डेवलप करपाक गेल्या. सेंट्रल स्कीम आहा अप टू 50 crores ते दिताय कितें फिशरी डिपार्टमेंटाक कितें प्रोजेक्ट घेत जाल्यार.
आनी अप टू 50 crores आसले 60% सेंट्रल फंड दिता आनी 40% स्टेट गव्हर्मेंटान घालपाक जाय. आमी CMाक मिटींग केली आनी CM एग्री जाला आमकां स्टेट फंडांतल्यान 40% दिवपाक. ऑलरेडी प्रपोजल धाडला फिशरीजान. आतां आमी डिस्कशन करून तो MOU करतले. आमी लँड तांकां दिवपाक जाय पयलें आनी एक पाट तेणी डेव्हलप केलो मार्केट बांदून जालें तेणी पोते आमकां हँड ओवर करपाक जाय आमकां दिवपाक जाय. फॉर एक्झिबिशन लँड अरावंड 3000 स्क्वेअर मिटर ते आमी डेव्हलप करपाक गेला. थिंग एक्झिबिशन येता आनी येयलोली पाटी टेम्पररी शेड घाताय. आमचें डिसायड केलां आमी SGPDA ती मार्केट थिंगा शेड घालपाक BPS आहा तेश कोन्न आनी फिक्स शेड घालपाची आनी आमची रेंटा दिवपाक. तें उसगांव प्लॉट आहा अरावंड 5500 एकर. तो थिंग बिल्डींग आहा तें सारकें मोडपा येयला आनी हात फाटी पेपराचेर येयला तेजी स्लॅब थोडे हें जाला मोड पडला. आमी थिंगा लास्ट इन्स्पेक्शन केल्लें एक पाटी. आतां आमी डिसायड केलां MS आनी मेंबर थिंग करपाक आनी ते कलेक्टराक सांगून तांकां वेकेट करपाक. तितून शॉपां आहाय जायतीं म्हाका दिसता अरावंड 20-25 तरी शॉप आहाय आनी एक फिश काटर्स ते एक 10 सुमार आमगेले PDA हें केल्याय आमी रेजिस्टर केलो आहाय तांकां आनी 1000 पर मंथ ते आमकां पे कोताय. ते तेणी वेव ऑफ करपाक केला. कोवीड टायमार सगळें बंद जालां म्हणून ते तेंगे आमी एक्सेप्ट केला. दिगंबर कामत म्हणटा केंद्र सरकाराच्या स्किमी सकयल SGPDA मार्केट डेव्हलप जावं येता जाल्यार कांयच हरकत ना. आमी सांगलां की चॅक करा सर कितें प्रोविजन करपाक जाय. जागो तांकां दिलो मागीर परतो आमकां मेळटलो काय ना तें सारकें पळया. इन प्रिंसिपल हरकत ना कारण ते 30 कोटी सुमार ते खर्च करपाक तयार आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्रीची स्कीम आसा ते पळया म्हणून जागो त्या पयशे जागो आमचे कडेन उरपाक जाय. फोंडेचो आमदार म्हणटा फोंडेच्या PDA सुवातींची पळोवणी करपाचें थारलां. मडगांवच्या ते घेतला फोंडेच्या हातीन आमी इन्स्पेक्शन करता आनी घेता म्हणून आमी मेंबर आहा 4 जाण. आमी 4 जाण वयतले पळयतले आनी मागीर पळयतले इन्स्पेक्शन बाबा खरें कितें आसा खरें गरज आसा कितें आसा तें पळयतले आनी पळोवन घेतले. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. 10वेक बरे मार्क घेवन पास जाल्ल्याचो भोवमान शिवोले स्वामी समर्थ भक्त मंडळान केलो. आमदार मंत्री मायकलाच्या हातान सत्कार जालो. भोवमान जाल्ल्या भुरग्यांक डाटा घेवंक प्रत्येकी 5000 रुपया दिवपाची घोशणा मायकलान केल्या. दरेकल्यान समाजसेवा करूंकूच जाय म्हणून मायकलाचो उलो. मायकलाच्या उद्देग धंद्यांनी खंय 500 लोकांच्या फामिलीचें पोट भरता. जे मठाचे पदाधिकारी आहात तेंच्यांनी बरें हें कार्य केल्लें आहा. तुमकां हिंगा हाडून तुमचो भोवमान केल्लो आहा. तुमकां एक पुश दिल्लें आहा एक बुस्टर दिल्लो आहा. तेचे भायर वचून म्हाजे वाटेनसून आमकां तुमकां सगळे जाणांक जे कोणाक आयज ट्रॉफीज दिल्ल्यो आहा तुमकां शॉल दिल्लो आहा तेंच्या वांगडा हांव तुमकां ती GB म्हणटा ती घेवपाक एक 5,000 हांवूय धाडून दितालो. दिस इज फ्रॉम अ बिझनेसमॅन. दिस इज फ्रॉम अ पर्सन मीन्स हांव तुमचे भाशेनूच आसलो आनी आयज हांव बिझनेसमॅन जाल्लो आहा. फॉरगेट द पॉलिटिक्स पार्ट, फॉरगेट द सोशल वर्क पार्ट. माझं कर्तव्य की हांवें दुसऱ्याक हेल्प करपाक जाय, स्टुडंट्सांक हेल्प करपाक जाय. माझे कडेन 500 लोक कामाक आहा. सो 500 families are taken care through my different businesses what I have got, whether they are hotels, restaurants, my construction company, my interiors, वेगवेगळे बिझनेसेस जे माझ्या आहात तितून 500 लोक कामाक आहात. आनी आय एम प्राऊड की हांव कोण तरी जालो आनी हांव कोण तरी जालो बिझनेसमॅन जो जालो हांव तितून इतले लोकांक हांवें कामाक लायले. तेंचे फॅमिलीक आयज ते पयशे वयता दे आर टेकिंग केअर ऑफ देअर चिल्ड्रन. सो अशें तुमी प्रत्येक जे भुरगे हिंगा आहात ते तुमी चिंतपाक जाय 100%. So if you go in the right direction, whatever you have in your mind, because once you are crossing SSC, you start dreaming that I will be something in life. I want to become so and so person. ह्या भुरग्यांचेच फेलिसिटेशन करिना जाल्यार जायते उपक्रम आमी ह्या मठान केल्ले आसा. हो मठ जो आसा हो शिवोली पुरती असो शिवोली पुरती ना जाल्यार गोव्यानूच ना जाल्यार महाराष्ट्र आनी कर्नाटकान ह्या स्वामी समर्थ मठाचे स्पेशल शिवोले मठाचे भक्त संबंध गोंयान महाराष्ट्रान कर्नाटकान आसा. आनी एक अभिमान वाटता आमकां की ज्या ह्या मठान
भक्त सांगता आमकां की ह्या मठान जी शिस्त आसा आरतींची म्हूण सांग, दर्शनाची जावं महाप्रसादाची, ही आमी जायती देवळां गोंयांत भोंवली, पण ह्या मठा तर्फे जी शिस्त लायलेली आसा आनी खरेंच सगळे आमचे ह्या मठाचे कौतुक करता. समाजसेवेचे पिशे घेवन जेन्ना जेन्ना आमी हांगासर वावुरलेले आसा तितून कार्यक्रम वेगवेगळ्या स्तरा वयले आसले. खंयचीय कार्यक्रमाची आंखणी केली आनी प्रस्ताव दवरलो तर मंडळा तर्फे बाब निलेश वेर्णेकर यांनी केन्ना ना अशें म्हटलें ना. कार्यक्रम करूया, तो फुलोवपाचो कसो अशेंच ध्येय तेंचे आसा. आतां जेंचे त्यांनी सांगलेलें आसा की शिवोली ही अशी आमची एक भूमी आसा की खूब पावन भूमी आसा, कलाकारांची भूमी आसा, पण ते कलाकारांना वाव मेळना आनी ती वाव मेळोवपाची तेंची तळमळ आसा. दिसांतल्यान 2-3 फावट तरी लायट वता. भुरग्यांचें ऑनलायन शिक्षण, कामधंद्याचे हाल म्हूण वास्कोचो आदलो नगरसेवक दाजी साळकार वीज खात्या कडेन पावलो. एई म्हणटा लोकांच्यो लायटीच्यो कंप्लेनी अटेंड करतना ट्रान्सफॉर्मर बंद करचो पडटा. लोकांक दिसता लायट परती वता म्हूण. मातशें पाशेंस खंय काडचें. सगळ्या मोरगांवां खंय रोखडेंच अंडरग्रावंड केबलिंग. फूल वास्को भितर खंय तरी पडता कॉन्स्टंट लायटी फेल्युअर जातालो. पयलींच वास्कोकार सध्या कोविडाच्या टायमान सामके त्रासान आसा. तातूंत भितर आमची भुरगीं घरा कडेन आसा, तांच्यो ऑनलायन क्लासीस आसा. सो असले सगळे इश्यूज घेवन आमी खरें व्हडल्या प्रमाणान एक आमी धरिल्लें की हें फेल्युअरा खातीर एक मोर्चा व्हरचो म्हणून. कोविडाचो टायम आसा आनी आमचे कडेन एक बरी एफिशियंट टीम आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची. सो ते सगळे विचार करून आज आमी ठरावीक जे लोक येवन आमकां कितें मेमोरेंडम दिला. 3 म्हयने जाले कंटिन्यू आमकां चडशी सकाळची टायमाक लायट वता, परत दनपारां जेवपाक वता तेन्ना लायट वता, परत तिनसांजची जावं टी व्ही लायली जावं आनी कितें लायलें हितून चडशे प्रॉब्लेम कितें आतां भुरग्यांच्या ऑनलायन शिक्षणाचेर इफेक्ट जाल्लो आसा. एई म्हणटा लोकांनी पाशेंस काडचें. कोविडाक लागून खंय कामाक वेळ वता. सो कोइन्सिडेंटली कितें जाता, सकाळी कंप्लेन जाता, दनपाराय जाता, सांजचेय आसता कंप्लेनी. आनी कितें जाता मागीर ट्रान्सफॉर्मर बंद करचो पडटा एवरी टायम. दे कॅनॉट वर्क ऑनलायन बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द लायनमॅन. सो तेन्ना लोकांक दिसता की परतून लायट वयता. एक द मेजर इश्यू कितें आमकां मेंटेनन्स घेवपाक आमकां टायम बिकॉज ऑफ कोवीड पेंडेमीक. सो नाव वी आर टेकिंग सेक्शन वायज शटडावन एंड वी आर कॅरिंग आउट द वर्क. पण लोकांनी हांव म्हणटा फक्त पीपल शूड कॉपरेट विथ अस एंड एज रिगार्ड्स टू बायणा आनी पार्ट ऑफ द आमच्या मंगळसुडा जे बायणा एरिया आसा दॅट वील बी गोईंग अंडरग्राउंड बाय नोव्हेंबर. सो मोर्मो कॉन्स्टिट्युएन्सी वील बी टोटली अंडरग्राउंड. लोकांनी वीज खात्याच्या उर्जा मित्राचेर नंबर रेजिस्टर करचो. शटडावन असल्यार खंय खात्या वरवीं शटडावन अलर्ट मेळटलो. उर्जा मित्र म्हटल्यार कशें आसता, वी वॉट एवर हाफ एन आवरचे वयर जे आमी शटडावन डिक्लेअर करता ऑर वी टेक काम दॅट वी रेजिस्टर इन उर्जा मित्र आमी तो घालतात. हे अशें काम चालू आसा आमचें. पब्लीक हॅज टू रेजिस्टर देमसेल्फ विथ देयर मोबायल नंबर टू अवर डिपार्टमेंट. त्यांचो जो CA नंबर आसता ताका तेंच्यांनी लिंक करपाचो मोबायल नंबर. तो मुवमेंट आमी उर्जा मित्राचेर तो मेसेज धाडटा न्ही दॅट इज फ्लॅश टू ऑल द कन्झ्युमर्स. सो दे आर अवेर की बाबा आतां एक अर्देवर लायट आसची ना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. केपें कोपेला भाटांत फुटबॉल ग्रावंडाक 3 वर्सां फाटीं बुन्याद घाल्ली, मात उपरांत तो ग्रावंड जालोच ना. 30% काम जालें, 70% हुमकळ्ळां म्हूण थळावे सांगतात. काम अर्धवट सोडिल्ल्यान भुरग्यांक थंय खेळूंकूय मेळना. कॉन्ट्रॅक्टर 2019 मेरेन ग्रावंड रेडी करपाचो. 2021 जालें तरी ताचो पत्तो ना. परत टेंडर काडचें म्हणून लोक मागता. 2018 व्हडल्या दबाज्यान इनॉग्रेशन केल्लें, सुरवात केल्ली. टेंडरा प्रमाणे टेंडर ऑर्डरी प्रमाणे काम तुगेलें 15 मार्च 2018 सुरवात जाली आनी काम तेणें कॉन्ट्रॅक्टरान 20 मार्च 2019 काम कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लें. फक्त 10% काम जालें अशें म्हणून ग्रावंडाचेर. आनी आयज समज पळयलें जायत तूं मे बी अरावंड आनी त्या उपरांत तेणें कॉन्ट्रॅक्टरान अरावंड आनी एक 20% काम केलें जायत म्हणल्यार ऑलमोस्ट 30% काम केलें समजुया. आनी अजुनूय 70% काम ग्रावंडाचें उरना. कित्याक अख्ख्या ग्रावंडाक तेणें फेन्सींग घालपाक जाय, मागीर हांगा फेन्सींग आहा, मागीर मात घालून ग्रावंड करपाक सगळें निवड. ह्या कांय वॉर्डरांचें पळोवन गेलें फक्त दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टर सांबाळपा खातीर हे फक्त कॉन्ट्रॅक्टर सांबाळपा खातीर टेंडर टर्मिनेट करनासतना काम अशें पळोवन दवरतात काय कितें. म्हणजे जाल्यार आमकां जायत आमच्या भुरग्यांक जायते त्रास जाताय. मेन म्हणटे जेन्ना आतां आमगे मेन आमकां एक प्रॉपर एक ग्रावंड ना. सो आतां इतलीं वर्सां जालीं. आतां रिसंटली तेणी लास्ट एका जुना एप्रिला तेणी स्टेटमेंट केल्लें. सो मे एंडिंगा तेणी
ग्राउंड स्टार्ट करता म्हूण सांगलेलें पूण तो आजुनूय स्टार्ट करूंक ना. सो हेजे उपरांत कळ्ळें आमगे भुरग्यांक जें खेळपा मेळटालें तें पर्यंत खेळोंक मेळना. सो एटलिस्ट तेणें आमकां तेन्ना निवळ करून दिल्लो भुरग्यांक एटलिस्ट खेळों तरी मेळोंक जाय आसलेलें. सो आतां इतलीं वर्सां जालीं तो ग्राउंड टेसो दवरलो. जो आमगे भुरग्यांचो टॅलंट आहा तो आमगे आंबावली भुरगीं जे आहाय तांकां तो टॅलंट दाखोवपाक मेळना. मेन म्हणटा जोर तर हो ग्राउंड हेच्या पयलीं जाल्लो जाल्यार आमची भुरगीं कितली मुखार पावतले आसले. आतां जावपी ह्या जाग्यार तर आयज खेळपाचें बंद जालें जाल्यार ह्या भुरग्यांक वयर काडपाचें कितें कोणी आमी. म्हाका दिसना आतां हें इतलीं वर्सां काम जालें. हे इतलो येदवळ डेप्युटी मिनिस्टर आसा तेजे कडेन आतां ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक एकट्या भिवपाक पावर ना. इतल्या हे 4-5 हजार लोकांक भिवपाक पावर इतलो आसा जाल्यार ते सांगताले पयलीं कितें आपल्याक ऑपोजिशनाक उरता काम जायना म्हणून. आतां पावराक आसून काम कित्याक जायना ह्या लोकांच्या पडन गेलना काय कितें म्हूण कोण जाणा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.